आजच्या आधुनिक काळात लेगीत जाणट्यांनी जे कितें आमकां शिकयलां ताका भोव म्हत्व आसा. मागीर ती कला आसूं नाजाल्यार खंयची परंपरा, सण वा गांवठी वखदां. सैमान लिपिल्ल्या प्रत्येक बाबीचें म्हत्व लक्षांत घेवन तातूंतल्यान मनशाक कशी समाधानी आनी सुखी जीण जगची हें जाणट्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या मुखार दवरलां. सुमित्रा गांवकर ह्या बायल मनीस कलाकारान अशीच एक जाणट्यांनी शिकयल्ली शेंद्री विणपाची कला आयच्या काळांत लेगीत तिगोवन दवरल्या. ही सुमित्रा गांवकर स्वताच्या कलेची अभिमान बाळगुपी आणि आधुनिक जगात सैमान दिल्ल्या साधनांचो योग्य उपेग करून तातूंतल्यान पर्यावरणपूरक शेंद्री तयार करपी कलाकार. सुमित्रा फाटल्या 5 वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांपासून शेंद्र्यो करता. हस्तकले वांगडा पर्यावरणपूरक आशिल्ल्या तिणें केल्ल्या शेंद्र्यांक खूब मागणी आसा. ह्यो शेंद्र्यो तयार करपाक वेळ लागता, मात एक बरे वस्तू तयार करून दिवपाचें सूख वेगळेंच आसता अशें सुमित्रा म्हणटा. आमी दोंगरार वचून हें हाडटा शेंद्रा माडाचें आनी हाडटा आनी सुकयता आनी मागीर सुकतकीर कट करता आनी मागीर सायड करता सारकी बारीक आनी मागीर विणपा लागता. विणटा आनी मागीर शेंद्रे करपा लागता. ते शेंद्रे शिंवता घालून. हय खंयच्यान शिकले तुमी हें करपाक अशें? आमगे आई घालता. आई घरा कडेन शिकयली. टायम भरपूर लागता 15 दीस एक करपाक. विणपा चड जाय मागीर ती जडपा 4 दीस जाय घालून. 4 दिसांनी ती जाता. एक 15 दीस लागता म्हाका करपाक. 4 बाय 6 फूट 5 वर्सां जालीं. शेंद्र्यो विकपा खातीर आमी खासा अशी मार्केटिंग करूंक ना. लोक ह्यो शेंद्र्यो पळयतकीच व्हरपाक येतात. सध्या तरी फक्त माउथ पब्लिसिटींतल्यानूच शेंद्र्यांचो खप जाता. हे शिवाय आमी फेसबूक तशेंच व्हॉट्सएपाचो उपेग ह्या शेंद्रेंच्या खपा खातीर करता अशी माहिती सुमित्राच्या घरकारान दिली. ऑर्डर एकामेकाचे पयलीं ऑर्डर येतली बेश्टीच आमी कोणाक डायरेक्टली म्हणजे पब्लिसिटी तशें करून कांय ना. म्हणजे एकामेकाक पळोवन भिवन मागीर ते आपल्याक जाय म्हणटा, थोडे म्हणटा आपल्याक जाय म्हणटा. मागीर थोडे आमी फेसबुकार घालता, केन्ना केन्ना व्हॉट्सअप म्हणजे स्टेटस बिटस घालता, मागीर ऑर्डर बी येता. बेनिफिट्स कितें? बेनिफिट्स नॅचरल न्ही. नॉर्मली एक आतां मार्केटांतली रेडीमेड जी शेंद्री येता ती हार्डली 6 म्हयने ते इतले उरता, तेच्यान वयर उरना ती. म्हणजे ते हेजे न्ही ती कितले म्हणटा ती नायलॉन कशी ते तितली म्हणजे गरमी जाता न्ही. हे न्हिदले तुका गरमी बिरमी काय जायना. ओके लोक उमेदीन व्हरता थोडे म्हणजे नॅचरल न्ही म्हणून व्हरता. कलेक पुजपी कलाकाराक खंय मरण ना. मन लावन कलेक सांबाळपी मनीस कलेक फुडले पिळगे मेरेन तरी पावयतातूच. मात ह्या कलेचें म्हत्व लेगीत तिगोवन दवरपाक म्हत्वाची भुमिका ते वठयतात. सुमित्रा गांवकार ही अशीच एक गुणी आनी सैमार मोग करून हेरांक लेगीत पर्यावरणा कडेन जोडपी कलाकार. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.